विरोधी पक्ष म्हादय प्रश्नार राजकारण करून चुकीची बातमी पसरतात। म्हादयचो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयांत आसा आनी गोंय म्हादय प्रश्नार हारिल्लें ना अशें सांगून म्हादय प्रश्नार भाजपान आपली भुमिका स्पश्ट केली। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। काल म्हादयच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय दिल्लो आसा, भारतीय जनता पार्टी सुरवातीक सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टी ही फुल्ली कमिटेड आसा की म्हादयचें रक्षण जावपाक जाय आनी म्हादय जें आसा की म्हादयचें उदक आमी कर्नाटकाक वळोवपाक दिवचे ना। एक नंबर 2, काल जें जालां तें काल सुप्रीम कोर्टान जो एवॉर्ड जाल्लो त्या एवॉर्डाच्या अगेन्स्ट आमी जें अपील फायल केलां तें अपील सुप्रीम कोर्टान मान्य करून घेतलां आनी एडमीट केलां आनी तेजी डेटूय ऑलरेडी फिक्स केल्ली आसा 15, 16 आनी 22 जुलय। The very fact that the appeal has been admitted, that shows that the Supreme Court is concerned and serious about the matter and they want to hear and dispose of the matter. That's the reason why July ही matter already fix केली आसा। दुसरी गजाल म्हणजे याच्या संदर्भातले जे नोटिफिकेशन आयले ते नोटिफिकेशन येता असतानाचो जो प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजराचो एक भाग आसा आणि म्हणून ते आयला। अज्युमिंग फॉर अ मोमेंट नोटिफिकेशन आयले म्हणून कर्नाटकान उडयो मारल्यो आणि हांगासरल्या विरोधी पक्षांनी उडयो मारल्यो म्हणून कितें कर्नाटक जिखले अशें ना, जाल्यार जो मेरेन सुप्रीम कोर्ट त्याच्या संदर्भातलो आपलो डिसिजन दिना तोपर्यंत म्हादयचो प्रश्न हो सुटलेलो आसा अशें आमी मानपाकूच तयार ना। आनी तेका लागून एवॉर्डाच्या अगेन्स्ट आमचें म्हणणें जें आसा तें ऑलरेडी पेंडींग आसा, आमची कंटेम्प्ट पिटिशन जी आसात ती ऑलरेडी पेंडींग आसात। डिस्प्यूट वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनला मुखार जी एप्लिकेशन्स आसात तिनी स्टेटीची कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गोवा ती तेंचे कडेन पेंडींग आसात। सो एंटायर इश्यू जो आसा तो जुलयान जेन्ना हियरिंग जातले तिनी दीस जे फिक्स केल्ले आसा त्या दिसा ते कार्मिटी कंप्लीट जातली। सो तेजे उपरांतूच कार्मिटी कळटले। म्हाका दुर्दैव ह्या गजालीचें दिसता की हांगासरले विरोधी पक्ष फुडारी हाचो पॉलिटिसायज करपाचो प्रयत्न करतात। काल कोणी तरी म्हटलें की हो ब्लॅक डे आसा, काल कोणी तरी म्हटलें की हातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कॉम्प्रोमायज केल्लें आसा। गोंयचो भारतीय जनता पार्टी आसत, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसत ते ह्या कॉजा कडेन आनी विशया कडेन कमिटेड आसा आनी हो विशय आयज कोर्टान आशिल्ल्या कारणान आनी कोर्टान पिटिशन एडमीट जाल्ल्या कारणान ताजेर जेन्ना डिसिजन येतलो तेन्नाच हो विशय स्पश्ट जातलो आनी क्लियर जातलो। तो मेरेन कोण हातून जिखूना उठफाटे खरें म्हणजे आमचें अपील एडमीट जाला हेचे वयल्यानूच लक्षात येता की खरें म्हणजे आमच्या विशयाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टान खरें म्हणजे कन्सर्न आसा। But what happens to those 3 months time now? Because they're July or June the 15th are. ना म्हाका दिसता की आमी कन्फ्यूज करता इश्यू। सो नोटिफाय केले, अवॉर्ड नोटिफाय केलो, the very court who has admitted our appeal has directed to notify the award. So that doesn't mean that Karnataka has been permitted to divert the water or to use the water. कारण जो मेरेन इश्यूज जोपर्यंत कारण आमचे अपील आसा न्ही, आमचे अपील एडमिट करता आसतनाच ऑर्डर पास जाला हेचो अर्थ तो तेजो अर्थूच हो आसा की तेजो अर्थ तांकां परमिशन दिवना हें सगळें करपा खातीर। सो कर्नाटकान फाल्यां अशें जातलें तशें जातलें, गोंय हल्ला, कर्नाटक जिखला अशें कांयच जावना खरें म्हणजे। But keeping an eye on that concerned area is not an important issue, sir. There are 3 in the next 3 months. ना डेफिनेटली आणि ते करता आसतना तुका दिसता की फाल्यां नोटिफाय जाल्या उपरांत फुडलो प्रोसिजर ना तेका फुडलो प्रोसिजर ना, तेका एनवायरमेंट इम्पॅक्ट ना। फाटले फावटी जेन्ना ते सगळे सर्क्युलर आयले तेन्ना ती जी कितें ऑर्डर आयली, नोटिफिकेशन आयले तेन्ना सगळ्यांनी हेच तांचे भितर तेच आशिल्ले न्ही। अनलेस दे कंप्लीट विथ द एंटायर फॉर्मॅलिटीज देन ओनली दे आर एंटायटल्ड टू हे। सो ते सगळे 3 महिन्या भितर जातले, 2 महिन्या भितर जातले अशें जावचेच ना। आणि मोर ओव्हर आमचे पिटिशन पेंडींग आसा आनी वी हॅव एवरी रायट। सपोज फाल्यां जर तांणी कितें वी वील अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट